नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात 4 वरांचे खबरापत्र. न्यायाधीश सूर्यकांत हांणी आयज भारताचे 53वे सरन्यायाधीश म्हणून सोपूत घेतलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज सकाळी राष्ट्रपती भवनात आयोजित कार्यावळीत तांकां पदाचो सोपूत दिलो. आदले सरन्यायाधीश BR गवई हांचो कार्यकाळ काल सोंपलो. सोपूतविधी सुवाळ्यात उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांचे सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंग, JP नड्डा तशेंच हेर मानेस्तांनी वांटो घेतलो. 1962 वर्सा हरियाणांतल्या हिसार हांगा जल्मल्ले न्यायाधीश सूर्यकांत हांणी हिसारच्या जिल्हो न्यायालयांत 1984 वर्सा सावन आपली वकिली सुरू केल्ली. 2000 वर्सा तांकां हरियाणाचे सगळ्यात ल्हान वयाचे महाअभिवक्ता जावपाचो भोवमान फावो जाल्लो. उपरांत 2018 वर्सा तांकां हिमाचल प्रदेशाच्या उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश म्हणून नेमले. 2019 वर्सा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमणूक जाल्या उपरांत न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून फुडले सुमार 15 म्हयने ते हो पदभार सांबाळटले. भारतीय नौदळान आयज मुंबईच्या नौदळ डॉकयार्डात INS माहे ह्या झुजारी पाणबुडीक दळांत आस्पावीत केले. हे जहाज माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेअर शॅलो वॉटर क्राफ्टातले पयलेच जहाज जावन आसा. लष्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हे ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. हे झुजारी जहाज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ह्या कंपनीन आत्मनिर्भर भारताचे मोहिमेक नेट दितना 80% स्वदेशी सामान वापरून बांधला. देशाच्या पश्चिम दर्यादेगेर हे जहाज सायलंट शिकारी म्हणून काम करतले. कार्यावळीत उलोवप करतना देशाच्या सशस्त्र दळाची खरी शक्त समन्वयान आसा अशें लष्कर मुखेली उपेंद्र द्विवेदी हांणी सांगले. तशेंच ऑपरेशन सिंदुराची देख दितना देशाचे तिनूय सशस्त्र दळ एकठांय आयल्यार कसल्याय तरेच्या विपरीत परिस्थितीक धाडसान तोंड दिवं येता अशें तांणी मुखार सांगले. Single continuum of national security, and together the Army, Navy and Air Force form the trinity of India's strategic strength. In this age of multi-domain operations, our ability to act in concert from the depths of ocean to the highest frontier will determine the security and influence of our republic. We are an operation line in every domain, from Ladakh to the Indian Ocean, from information warfare to joint logistics. Operation Sindoor was an apt example towards that synergy. The Indian Army too has launched a series of initiatives under our overall umbrella of a decade of transformation in which jointness and integration is an important pillar. भारतीय चित्रपट सृष्टीचे हिमेन म्हणून नामना जोडिल्ले चित्रपट अभिनेते धर्मेंद्र हांणी आयज वयाच्या 89व्या वर्सा संवसाराचो निरोप घेतलो. फाटल्या कांय दिसां सावन तांची भलायकी गंभीर आशिल्ल्यान दिसान दीस परिस्थिती बिगडटाली. शोले, चुपके चुपके, फूल और पत्थर ह्या सारकिल्ल्या नामनेच्या चित्रपटांतल्यान तांणी भारतीय चित्रपट सृष्टीक नामना मेळोवन दिली. 1960 वर्सा दिल भी तेरा हम भी तेरे ह्या चित्रपटांतल्यान पदार्पण केल्ल्या धर्मेंद्र हांणी 2024 वर्साच्या तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ह्या चित्रपटांत निमाणो अभिनय केल्लो. आपल्या कारकिर्दीत तांणी 300 परस चड चित्रपटांनी काम केल्लें. तशेंच भारतीय चित्रपटाच्या इतिहासांत चडांत चड यशस्वी चित्रपट करपी अभिनेतो म्हूण तांणी विक्रम केला. 2012 वर्सा तांकां भारत सरकारान पद्मभूषण भोवमान भेटयल्लो. तशेंच लोकसभेत भाजपाचे खासदार म्हूण तांणी काम लेगीत सांबाळ्ळां. तांच्या मरणाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हेर फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपल्यात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी लेगीत चित्रपटाचे हिमेन धर्मेंद्र हांच्या मरणाचेर दुख उक्तायलां. किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी. उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे. इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है. भगवान उनके आत्मा को शांति दे. गोंयांत जावपी जिल्हो पंचायत वेंचणुके खातीर साबार राजकीय पक्षांनी अनौपचारीक रितीन हालचाली सुरू केल्यात. हे फाटभुंयेर आयज काँग्रेस पक्षाचे गोंय अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी पत्रकारां कडेन उलयतना वेंचणुकेची तारीख निश्चित जाले उपरांतच काँग्रेस पक्ष आपल्या उमेदवारांची वळेरी जाहीर करतलो अशें स्पश्ट सांगलें. आदींच वळेरी जाहीर केल्यार हेर पक्ष उमेदवारांक प्रभावीत करपाचो यत्न करूंक शकतात अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. आता BJP रावल्या की आमी डिक्लेअर करता काय म्हणून हांव म्हजी स्ट्रॅटेजी BJP मुखार ओपन करूं. आमचो एम इज टू डिफीट द BJP.
फाल्यां हांवें जर कॅन्डिडेट डिक्लेअर केले दे वील स्टार्ट टार्गेटींग माय पीपल, दे वील ट्राय टू चेंज वॉट एवर दे तांचो ती स्ट्रॅटेजी आहा पळय ती गडबडटली. सो लेट देम नोटिफाय जावन न्ही, बीजेपीक डिक्लेअर करून न्ही आनी इमिजिएटली हांव करता. कित्याक आमची स्ट्रॅटेजी आसा बीजेपीक हरोवपाची. माहोल इज दॅट एवरीबडी ऑल द ओपोजिशन आर ट्रायंग टू कम टुगेदर टू फायट द बीजेपी. सो दॅट इज वाय दे आर नॉट डिक्लेअरिंग. ताजो प्रेसिडेंट सांगतालो मिटींग जावन आतां आठवडो जालो मरे बीजेपीची, अजून कित्याक लिस्ट भायर येना. भिले बीजेपी खंय तरी भिले. सो वी वील नॉट फॉल इन द प्रे ऑफ बीजेपी. लेट द नोटिफिकेशन कम, लेट बीजेपी डिक्लेअर, इमिजिएटली वील रिलीज. गोवा फॉरवर्ड पक्ष तसेच रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या पक्षा सयत जिल्हो पंचायत वेंचणुके खातीर युती करपाच्या विशयाचेर प्रतिक्रिया दितना ह्या सप्तका भितर पक्षांच्या मुखेल्या सयत बसका घेवन हे विशींचो निर्णय जातलो. तशेंच काँग्रेस पक्षान हे आदी पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत गेल्ल्या फुडाऱ्यांक खंयच्याच परिस्थितीन परत घेवचे ना अशी स्पश्ट गवाय अमित पाटकर हांणी दिली. बीजेपीक 2027 आमकां हरोवपाक जाय. ते हरयतलो जाल्यार 67% जे लास्ट टायम बीजेपीन एक प्रयत्न केलो की मतां स्प्रेड जावपाची, ती ह्या फावट जावपाक जायना. म्हणून आमी एक प्रयत्न करता की बाबा जे सगळे ओपोजिशनान आसा हू आर रियली वॉन्ट टू फायट द बीजेपी हॅव टू कम टुगेदर. वी आर ट्रायंग टू डू एन अटेम्प्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा. आज काँग्रेस पार्टीचे अस्तित्व पुराय 40 मतदारसंघान आसा. पूण फाल्यां जर तर ह्या बीजेपीक जर तर हरोवपाक जर अशें दिसता की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय, आय एम रेडी. राष्ट्रीय न्याय वैजकी विद्यापीठाच्या गोंय संकुलांत आयज येणावळ कर विभागाच्या तपास संचालनालयाच्या अधिकाऱ्यां खातीर डिजिटल फॉरेन्सिकाचेर 5 दिसांच्या प्रशिक्षण कार्यावळीचें आयोजन जालें. ह्या उक्तावण सुवाळो फोंडेच्या कुर्टी हांगा आयोजीत जाल्लो. कार्यावळींत गोंयचे वस्तू आनी सेवा कर विभागाचे आयुक्त IRS बिपिन कुमार उपाध्याय मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. कार्यावळींत गोंयच्या राष्ट्रीय न्याय वैजकी विद्यापीठाचे डीन डॉक्टर लोकेश चव्हाण हांणी ह्या प्रशिक्षण कार्यावळी विशीं सविस्तर म्हायती दिली. कार्यावळींत तपास संचालनालयाच्या 32 अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो. This university is to produce various forensic experts and also provide direct support to various law and enforcement agencies, so that at least it will increase the pendency or decrease the pendency which is already there in various courts, various regions. One program is specifically related to the integrated one. All rest of the programs are master one, which include MSc, BSc Forensic Science, MSc Forensic Science, MSc Digital Forensics, MSc Cyber Security, and recently we have started MTech program in Artificial Intelligence and Data Science, specialized in the cyber security. Apart from it, we have also incorporated various feedback which we received from your all previous, not only this 7th batch plus previous year 5 batches. So this 12 program we already conducted, and every time we are getting feedback from you people. So we are also curated, we are also modifying each and every time we are getting input from any of the batch. So that is actually, you can say, advantage and beauty of this course. आणि आता वचूया खेळामळार. भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती सुरू आशिल्ल्या दुसऱ्या कसलॉपी क्रिकेट खेळांत भारतान आयज सगळेकडे वगडावन फकत 201 धांवड्यो केल्ल्यो. भारताचे वतीन यशस्वी जयस्वाल हाणें सगळ्यांत चड 58 जाल्यार वॉशिंग्टन सुंदर हाणें 48 धांवड्यांचें योगदान दिलें. भारताचे 5 खेळगडे 2 अंकी धांवड्यो लेगीत करपाक शकले ना. दक्षिण आफ्रिकेन पयल्या डावांत 489 धांवड्यो केल्ल्यो. दक्षिण आफ्रिकेन भारताचेर पयल्या डावांत 288 धांवड्यांची आघाडी घेतल्या. दक्षिण आफ्रिकेचे वतीन मॅक्रो जॅन्सन हाणें सगळ्यांत चड 6 गडे बाद केले. आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात.
हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.